सो गायज हे पळय माझ्या नो फेस मास्क जाता रेडी. कल्लो दिसता रे तू कॉमेडी कसं. जाय तेका जाय उदीक जाय दिसता. ही गाडी 35 इयर्स कशी पळय. नंबर पळय स्पेशल नंबर. आता गाडी गाडी गई दिल्ली सारखी. वाव बिर्याणी कसली चटणी काय चटणी जरा ती फेस मास्क रे. हाय गायज वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणा बरी आसात. सो गायज तुमका खबरूच आहा न्हू की दिवाळी लागी पावल्या म्हणून आणि आमगेर हांगासर चल्ल्या जोरदार साफसफाई. आणि साफसफाई हे कराड बिराट काडपा लागून येयला मनाय कळ्ळें तुमका. हे हरशी कराड म्हाज्यान काडू येता आसले पूण अभि म्हणपाक लागलो तूं आनी काडू नाका. भितर न्हू खुबश्या फावटी जिवाणें बी आसता आनी हे शेता कडेन न्हू सो अजगर आनी बाकीची बारीक सारीक नाग सुद्दां आसता हांगासर. अजगर तुमकां सांगीत न्हू जाल्यार शॉक जातले. सारकें मोठो आहा हो कुत्रो ना येदो मोठो आहा आनी बरो लांब आहा 10 फुटाचो तरी. पळय म्हाका आतां मनशान सकाळ फुडें दिल्या चॉकलेट. आनी गायज म्हाका कितें म्हणटा सांग. चॉकलेटीचें नांव मेलोडी न्हू सो हेका न्हू हिंदीन स्लो कन्वर्ट कर म्हणटा. कितें जाता तें पळय खंय. आतां कितें जाता तें तुमी म्हाका सांगात. हे बाबडे वयरसून पडला दिसता न्हू गो मनीषा. चुरचुऱ्या बाबड्याचे पळय लागले आसतले ताका. तेका डायरेक्ट उदीक पिवंक दिवनाका नाल्यार आनी घुसपोंगा. हो कतना पी ना. चुरचुऱ्या बाबड्याचे एकदा येऊ दे एकदा येऊ दे. जाय तेका जाय उदीक जाय. प्यास लगी बा सीढ़िया वर देखत है. वयरसून पळयता तेजी आवय. गेली जाव चल बाबडे तुझे पुण्याचे काम केलं तुयेन सकाळी पुढे. कल्लो दिसता रे तू कॉमेडी कसं. नाल विकूंक रावलाय थंय. पळय कितले नाल आहा ते थोडे फारयले दिसता कोणी हवी. तुका कमी दिसाना. कितले आणले ते तुका कमी दिसाना हवी हे नाल. खबर ना कितले आणले ते. अरे 60-70 आसले. नाल मरे ते इतली कॉमन सेन्स ना रे तुका. नाल आनी हे वळखोंक कळना ते. आनी आमगेर सफाई चालू आहा ग्रास काडप. सो हांवें पळय सकाळी फुडें ताका लायला कामाक नाल्ल सोलपाक. म्हाका नाल्ल व्हरोंक जाय घरा कडेन. नाल्ल ना आमगेर सो आतां नाल्ल घेता आनी वयता मागीर घरा कडेन. चल गो पाक म्हाका दुखता गो हांगासर. हय हांगा दुखता म्हाका खूब दुखता. पळय गो तुका ताकद आहा. आमचे कडेन खंयची ताकद. सो गायज आयज जावन आसा फ्रायडे आनी हांव आतां येयला देवळान. आनी आमची देवी पळयात कितली प्रिटी दिसता ती. ग्रीन कलर बरो दिसता तिजे साडी न्हेसयल्या ती. आनी हो कलर तिजेर बरो दिसता सारको. हरशीं म्हणून सगळेच कलर हेजेर बरे दिसता पूण ह्यो म्हाका कलर न्हू चड आवडलो. म्हाजी न्हू पुजा बिजा जाल्लेली आसा आनी आतां वयता शेतान कितें काम चल्लां तें पळयता. कोण तरी कामगार येयला न्हू कराड काडपाक सो तें पळयता. आनी हो पळय हांगासर न्हू नरकासूर ह्यो न्हिदला. हो पळयात पळयलो हो न्हिदला पळयात. पळय गायज हांगासर पळयात कितले चकचकीत केला तेणे. आतां ही सायड करता. क्लीन सारकें जाल्लेलें आसा हें पळयात. कितले कराड मातलेले न्हू हांगासर. आतां बरें दिसता पळयात नितळ. सो हॅलो गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मास्तिखोरगोवन्स. कशे आसात तुमी? आनी हे पळय आयज आमच्या वांगडा आहा RX 100 फूल पावर सारको ट्यून गाडी. ट्यून करकरीत रोतुल्या. कितले वर्सां जाले गाडयेक रे? ह्या 35 इयर्स रे बाबा. म्हाज्या दिसता ही गाडी 35 इयर्स कशी पळय. नंबर पळय स्पेशल नंबर 4 चौके. आणि हो माझो कजन
भाव माझो तो फ्रेंड न्हू पळय काय बरी गाडी दवरल्या तेणी कर करीत सारकी 35 years old फुल पॉवर सारकी ना रे आवाज दाखय मरे गाडयेचो ट्रँग ट्रँग करून ट्रँग ट्रँग करून आवाज दाखय मरे ट्रँग ट्रँग हा त्याचाच मरे थोड बरी हा कास्तात सारखे वो खंय गेलो रे बॉबो पेडणेकर खंय गेलो रे बॉबो पेडणेकर सो गाईज हे पळय ते दीस पडले न्हू हांगा लागले आनी हे उकाल्ले पेंट आता हे रिटच करचे पडटले हे ते दीस केला हांवें पळय काय बरें केला कर करीत सारखे आयज धुंग ना गाडी आयज धुंग जाय घाण जाल्या गाडी सारकी फुल पॉवर टायम मेळोंक ना आयज धुवपाक म्हाका हे पळय तांबडी जाल्या पळय गाडी फ्रेंडान म्हाज्या वॉशिंग सेंटर घातला पळय पिल्लय ऑटो स्पा आता गाडी खंय दिल्ली सारकी कचकचीत सारकी म्हाका एक सांग फुल कार वॉश करपाक कितले घेता तूं असली गाडी बसली 350 आणि बाईक 200 बरें हा रेट डिस्काउंट यार पळय फॉर्मासीन येयला अंकिता सेन्सोडायन घेवपाक आनी कसली ती मोठी मुल्तानी दिसता हो बोर्ड न्हू आतां हांव चित्ता कितें तरी युनीक करूंक कशें आनीक कितें तरी करूंक सोदता आतां पळोवया लेट्स सी म्हाज्या तकलेन आनीक कितें आहा सो हांव तें करूंक सोदता आनी प्लेसूय चेंज करता मातशी सारकी न्हू सो गायज हे पळय म्हाजे न्हू फेस मास्क जाता रेडी आनी हे पळय ह्या सायडीन वतला जाणाय ते चंदन पावडर कळ्ळें तुमकां हांव तुमकां फूल ही रेसिपी न्हू डिटेलान सांगिना पूण जेन्ना हांव म्हाज्या तोंडार यूज करतले तेन्ना तुमी मागीर सांगात की बाबा तुमकां ही रेसिपी जाय ओ नाका ती आतां न्हू एका बरें मिक्सराक लावपाक जाय सो गायज पळय म्हाजे आतां हे उपटन रेडी जाल्लेले आसा हे मास्क न्हू हे होममेड उपटन इन म्हाज्या मम्मीची रेसिपी कळ्ळें न्हू तुमकां सो एका बरें वांटून बिवटून हांवें घेतलेले आसा आनी हांव आतां एका बरें तोंडाक अप्लाय करतलें पूण तेज्या पयलीं न्हू म्हाका बरें तोंड म्हाजें बरें नित्य क्लीन करपाक जाय सारकें चकचकीत हे पळोवंक शकता म्हाजें तोंड जालां सद्या ऑयली आनी हेका आयलायनर आहा लिपस्टीक आहा ती सद्या न्हू काडपाक जाय म्हाका त्या खातीर हांव कितें करता सांग फटाफट न्हाता बिता आनी न्हान बी येता मागीर हे मास्क हांव अप्लाय करतलें मास्क न्हू उपटन आनी मागीर म्हाजी ही पळय आतां स्कीन पळय आतां कसली चकचकीत शायन मारतली ती पळयत रावात तुमकां हेजी रेसिपी बी जाय न्हू जाल्यार मागीर तुमी म्हाका कमेंट करून सांगू शकता पण त्या खातीर न्हू तुमकां पळोवचें पडटलें की हेजो असर कसो जाता तो नाजाल्यार तुमी म्हणटले हे आनी कितें पचकेपणा तशें जावंक जायना कळ्ळें न्हू तुमकां पयलीं हांव तुमकां ल्हान दाखयता मागीर तुमकां कळटलें की तुमकां हेजी रेसिपी जाय काय नाका ती सो चल हांव फटाफट वयता न्हावपाक आनी रोखडें येता 10 मिनटान म्हाका हे बेगीचे बेगी अप्लाय करपाक जाय चल बाय बाय पळय न्हान बी जाल्लेले आसा रेडी आनी म्हाजे आतां फेस न्हू सारकें चकचकीत जाल्लेले आसा आनी आतां हांव अप्लाय करता हे उपटन पळयात हे अप्लाय करप माझ्या कपड्यांचेर पडटले असले म्हणून म्हाका खबर आहा म्हणून हांवें घातला पोरणे कपडे अशे गळ्याक बी लावप अशे दाट दाट लावप लावप अशे ओ वाव बियानी कसली चटणी का काय चटणी न्हू रे ती फेस मास्क रे
फेस मास्क काय लावत ते पाहायला येतं तसं लावप. वय मुला चटणी मारती तू किरा करायचा मला कमी पडतलं. उद्या तरी लाव म्हणजे कपड्यांचेर बिन पडत तर हांव उगी रावतो तू ना. काय म्हणे नाही सांगला. बाईचं गोड जमटा मग झाल्या ए दादा पळय ते खंय उडयल्या पळय ते. असो आम्ही बेडशीट चेंज करता. नो 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 तो गाइस पण माझे आता लहान फुल कंप्लीट झालेले असा आणि हांव आता दिसता तो कोणत्या हवी तर पुयो पुयो काढते पिक्चर आहात ते तोंडाक अशे मोठे मोठे फोर फुटतात ते कळले ते पिक्चर ते असे कसले तरी पिक्चर आहा पळयात तेका आता ही आणि म्हाका कसली तरी चटणी लायल्या आणि आणि लागना तोंड जळटा. माशे जळटा कशें ते म्हाका खबर ना. नो म्हटलं तुका हे असले पयलीं लायलेले आहे स्किन बरी नितळ जाल्लेली माझी. आता हे कितें नवे टेक्निक कितें केला कलर बिलर मातसो आलो का आता पळोवया कशें कितें ते. हे जळले न्हू काय जी बी तुजी डेड स्किन आहा गॅस पळय स्किन आहा जे तोंडाक टॅनिंग आहा टॅनिंग आहा ते काढता आणि कुटणी काय ना हितून कुटणी तेतून कुठली कशे जातले तुझे ते ब्लॅक ब्लॅक हे जाला पळय तुका ते सनबर्न ते पळय आता रोखडेच साफ जातले. सनबर्न डिसेंबराक असता. सनबर्न सूर्याचे तुझे ते किरण सूर्याचे तुझे किरण पडून तुझी जी स्किन जडलेली असा पळय आणि ती अशी काळी काळी जाल्लेली असा ती एका युजान पळय तुझी आता कशी जातली ती पळय आता तुका सगळे जाण म्हणटले आपणाकूय दी म्हणटले पैसे दिता म्हणटले. आता हांव तेंचेकडे मागीर रेसिपी शेअर करतले. व्हेरी गुड पण तेंच्यानी सांगूंक जाय ती इंटरेस्टेड आहा ते जाल्यार मातशें जळटा नॅचरल हा होममेड सारखी. सो गायज आता हे सुकता म्हटल्यार हांव मोबायल दवरता मातसो न्हू. रिमोट दी रे. सो गायज हे न्हू मास्क आता सुकलेले आसा. आता हांव आनी हवी वयता तोंड घेवपाक आणि मागीर तोंड घेवपाक म्हणजे तोंड धुवपाक. धुवपाक माझ्या दाडयेन हांगासर पोतींग येयला त्या खातीर म्हाका उलोवपाक जायना आणि मागीर आमी तोंड धुवन सारकी चकचकीत सन कशी चमकतली. चल यो धुवपाक यो मरे बे. फायनली हांवें तोंड बीन धुला आणि पळय चरचरीत जाला. हे मात सारकें हा परफेक्ट काम करता ही. माझे सारखी अशी खरखरीत जाल्लेले तोंड आता बरें स्मूथ जाला. आणि कोण ब्युटी पार्लरान वचून इतले पयशे मोडटा जाल्यार फाल्यां म्हणसर आनीक क्लीन जातले ते. हय 2 दिसान सारको ग्लो येता दुसऱ्या दिसा जाल्यार बरें आहा. आणि आता अप्लाय करतले ही हांवें नेवे न्हू काल वॅसलीन हाडला कितें रे ग्लुटाया म्हणून हेतूर खंय स्किन बरी सॉफ्ट जाता. ग्लुटो हाया स्किन बरी वॅसलीन हेल्दी ब्राइट खंय एक महिनो 10x10 विटामिन सी खंय नॉन स्टिकी मोर पॉवरफुल. जर एक महिनो लायत जाल्यार मातशी स्किन खंय ब्रायट जाता आणि हेल्दी जाता खंय. आयजूच हाडला हे आयच्यान आमी हे चालू करतली आणि हेजो मागीर रिव्ह्यू आमी सारकी एका म्हयन्यान दितली न्हू कितें फरक जाल्या पुयो येता त्यो. पेड प्रमोशन बीन न्हू कोलॅबरेट बीन करूंक ना हो इतको घेतला फुल पावर सारको. हय हेजो इफेक्ट जातलो काय ना तो पळोवया मागीर. याद मात करत आमकां. आणि येस आमी ते आंटीक मेळपाक वयता केन्ना जाणाय आनी सारखे 3 दिसांनी आमी वयता. ट्युजडे वयता आमी आंटीक मेळपाक न्हू. आंटीक ट्युजडे मेळपाक वयता आणि करया तिका कितें मदत न्हू. आमचे भाव एक्सायटेड रावल्यात. आमच्या भावांनी फोन केला म्हाका मॅसेजी केल्या बाबा वेन यू आर गोईंग. हांव वयता व्हेरी सून न्हू. टायम मेळनासलो फायनली टायम शेड्यूल डिसायड केल्या
आता वयता हय आणि कितें म्हणून सोदता आनी कितें सांग म्हणून आनी कितें तू सांग म्हणून तू सांग म्हणून ना कर आनी काय ना म्हाजे काबार जाले रे म्हाजे कळ्ळें 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 हय. आणि येस कितें म्हणटा पळय एक कॉमेंट येयल्लो एका चेडवाचो वायट ना बरोय ना कॉमेंट मारला कित्याक करताय तूं हेका काय खंय हॅट हॅट कित्याक करताय हेका काय खंय इट्स नॉट गूड खंय इट्स नॉट गूड बिहेवियर खंय तूं कितें म्हणून सोदता आमी उलयतात तशी आमी उलयतात तशी आमी ती शोना बाबू पुतू बेबी कुकू ते आमचे तसले कडेन करिना. जायना आमकां जायना ते राव रे उठ रे बस रे बस रे तशें आमी नॅचरल तुका हें तरी आमी कॅमेरार अशी आमी तोंडा फुडल्यान गायो मारता तिचे आमी सारकी हांव ओपन मायंडेड पर्सन तुका आमी कितें लिपयनात आमी कितें रे तशें कितें गो आमी तशी बिंदास सारकी न्हू हय. आमच्या तोंडानूच तें आसता सो इट इज नॅचरल जे कोणाक अलग दिसता तांकां आमी काय तेंची मेंटॅलिटी आनी तेंचें थिंकींग आमी चेंज करूं शकना सारकें आनी येस एक व्हिडियो पळोवन तर तुमी कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दिवंक सोदता आमकां जाल्यार फुडल्या आनी व्हिडियोनी कितें पळोवन फायदो तर तुमकां हर एक व्हिडियोचेर हर एक सर्टिफिकेट मेळटली म्हाका हय आं सारकें न्हू आस्तीत शिता आनी नास्तीत भुतां म्हणटात पळय तशें आनी हांवें अशें खुबशे जाणांक पळयलां ए हय हय करून जे कोण उलयता पळय तेंच्यात मन सदांच साफ आसता तेच दुसऱ्यांक फुडें सरता हेल्प बी करपाक तशें हांव तशें न्हू हांव म्हणिना हय हय केल्यार हेल्प ना जाता पूण हांवें तशें हांव पळयलां म्हणिना एवरीबडी वीथ देअर डिफरंट ओपिनियन एवरीबडी वीथ देअर डिफरंट एटिट्यूड एंड बिहेवियर अशें आसना जो मनीस शांत दिसता बाबू बाबू हो दिसता तो शांत आसता तो नॉट पॉसिबल जो बाबू बाबू हो दिसता पळय तो सदैत सगळ्यांकून चाण आसता उडास तो सो एवरीबडी तेंचे एक स्पेशल ओपिनियन आसता आतां एक चेडवा कडेन तेजो बिहेवियर अलग आसता घरांतल्या चेडवा कडेन बिहेवियर अलग आसता भायर अलग आसता कॉलेजीन अलग आसता तशें आसता वाटेन येता वयता चेडवां कडेन अलग आसता सो आमी सांगूं शकना कोण कसो पळय तो कळ्ळें मुगो तुका का ना गो तुगे स्कीन कितें सॉफ्ट जाल्या बरी सॉफ्ट जालो करून सॉफ्ट जाल्या सॉफ्ट जालो करून कितें करता कपाल करता तुझी बघूया वाव तुझी बी बरी आहे जालें पचकयलें सो गायज आयचो आमचो व्हिडिओ तुमकां आवडला आसतलो आवडला जाल्यार लायक करा चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका मेळटा तुमकां डायरेक्ट आंटीगेर टील देन बाय 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 गुड नायट आतां हांव पळयता टीव्ही फाल्यां म्हाका काम आसा दी म्हाजें काट कॅमेरा काडटा मरे